काय लोक पैशाच्या हवेसान आपली स्वतःची जमीन विकतात, पण काय शेतकार आपली जमीन सांभाळून वेगवेगळे उत्पादन करता। सोडिये शिवोलचो पीटर डिसोजा फाटली 8 वर्सां आपल्या पूर्वजाच्या जमनीचेर वेगवेगळ्या पिकावळीचें उत्पादन करता। भायल्या राज्यांतल्या भाज्जेक चड मागणी दिवचे परस स्वता भाज्जेचे वा फळांचे उत्पन्न करून आपली आर्थिक जीण जगू येता, अशें पीटर डिसोजाचें म्हणणें आसा। तशेंच ऑर्गॅनिक फार्मिंग करून काळंगाच्या उत्पन्नांतल्यान पीटर डिसोजा 1 लाख मेरेन कमयता। तशेंच वेगवेगळे उत्पादन करून आपले पोट भरपाक येता, अशें पीटर डिसोजाचें म्हणणें आसा। लोकांच्या महाराष्ट्राची व कर्नाटकाची कितें सारें मारलेली वखदां मारलेली भाजी व कांयंगां हाडून खाता। बट आमच्यान आमचे हातपांय जोडून देवान दिलेले आमच्यान हें करूं येता, आनी त्या खातीर ही आमची पुर्वजांची जमीन सुमार आतां 8 वर्सां जालीं आमी आतां हितून कालिंगड लायता। आदी आमी अवचोणो लायतालो, मात म्हजी एक फ्रेंड संपती धारगळकर ZA होती म्हापशेची, तेणें म्हाका एनकरेज केलो आनी हांवें हें कांयंग पयलेच फावटी लायलें। आनी आदी म्हणत डोंट पूट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट, इट मायट गेट रॉटन। पण हांवें म्हणलें आय वील थ्रो कॉशन टू द विंड्स आनी हांव लायतलो। आमकां कांयच खबर नासली कितें पळय तें। तर आमची भयण ही जयंती आनी म्हजो एक फ्रेंड हेमंत, आमी तें ऑर्गॅनीक करपाक चिंतलें। आनी जेन्ना आमी ऑर्गॅनीक करपाक चिंतलें, आमी शेण हाडलें, माया सुटयें गायेचें मूत हाडलें आनी म्हापसा वचून ऑर्गॅनीक वेस्ट हाडली आनी ते कांयंगाच्या मुनाक घालून ट्रायकोडर्मा घालून आमची शेती आमी उत्पन्न केली।